खंयचे आधुनिक मनशाक जर नाका जाता तर तुम्ही अट्टा धरपाची कितें गरज आसा? ह्या संदर्भात म्हाका दिसता हिंदू मठ, कॅथलीक चर्च आनी मुस्लीम भावांनी विचार करपाची गरज आसा, आत्मपरीक्षण करपाची गरज आसा. आज म्हाका मुस्लीम भाव हांगा मोठ्या प्रमाणाचेर दिसतात. मुस्लीम भाव पयले खेपे म्हाका दिसता इतले मोठ्या प्रमाणाचेर आयल्यात, पण तांकां एक हुस्को जाला, सगळ्या समाजाक एक हुस्को जाला. देशान भितर एक दुबावाचें वातावरण आसा. देशान भितर दुबावाचें वातावरण कित्याक आसा? कारण हो देश एका धर्माचो, एका रंगाचो आनी एका तत्वाचो करपाचो प्रयत्न मोठ्या प्रमाणाचेर चालू जाला. आमचे सारके लोक पळय जेन्ना हांगा जमतात, ह्या लोकांचो एक दबाव, ह्या लोकांचे एक प्रेशर ग्रूप मोठ्या प्रमाणाचेर क्रिएट जावपाची गरज आसा. तेन्ना म्हाका दिसता गोंयच्यान हो संदेश देशभर पावूं की तुमी कितेंय करात. म्हाका बिशप आनी चर्चीची तोखणाय गरज दिसता. जेन्ना मोठ्या प्रमाणाचेर खुरीस मोडटाले, 100 खुरीस मोडल्यात, तेन्ना बिशपांनी आवाहन केल्लें आमच्या लोकांनी शांत रावचें. एक खुरीस मोडलो म्हणून आमचें धर्म संकटान येता अशें ना. ह्या खातीर बिशप आनी चर्च हांची दोगांयची खूब मोठ्या प्रमाणाचेर आमी तोखणाय करपाची गरज आसा म्हाका दिसता. आनी निमाणें अशे तरेचे सगळ्या लोकांनी एकठांय येवन म्हाका दिसता आमी एक धार्मीक एकवटाचें एक प्रतीक निर्माण कित्याक करचें. दिल्ली वता तेन्ना ताजमहाल घेवन वतात. म्हाका दिसता गोंयांत येवपी ट्युरिस्टाक आमी एक ल्हानशी वस्त, एक सोविनियर दिवया. तो म्हणटलो की वा, गोंयांत धार्मीक एकचार आसा, गोंयचो क्रिस्तांव, हिंदू आनी गोंयचो मुस्लीम एकवटान रावता अशें एक प्रतीक म्हाका दिसता गोंयच्यान तयार जावचें आनी ते पर्यटकांनी घेवन वचचें. आनी आयज हांगा म्हणल्यार सोशल जस्टीस, मनीसपण सगळ्यांनी उंच आसपाक जाय आनी मनीसपणा खातीर आमी वावरपाक जाय. जेन्ना मनीसपणाचेर हल्लो जाता तेन्ना समाजाची शांतीकाय बिगडटा. सो इफ यू प्लांट जस्टीस यू विल हार्वेस्ट पीस. आनी पयलीं पासून आमी बरे भाशेन रावन येयला आनी जंय जंय आमकां इनजस्टीस दिसता आमी थंय लढटा. आमची संघटना खंयचे पॉलिटिकल पार्टी कडेन आमचे संबंध ना, ना की आमी खंयचे रिलिजियस इन्स्टिट्यूशना कडेन आमचे संबंध ना. आमी बरें कार्य केलें जाल्यार आमी बरें कार्य केलें म्हणून सांगता. आमी समज तितून कितें गलत चल्ला या तितून सुदरावपाची गरज आसा, आमी ते सुदरावपाचेंय काम आमी करता. तेन्ना आमी पळोवना तो हिंदू, मुस्लीम या कॅथलीक ह्या धर्माचे. There is an Abhiyan going on since 3 years, Swachh Bharat Abhiyan. What I feel is we need to start Swachh Manwala Bharat Abhiyan. I would say अच्छे दिन जरूर आएंगे when we all peace-loving, like-minded people unite together in an organized way and struggle hard to eradicate such evils from the society. Surely, united we stand and divided we fall. So as the theme goes, let us all unite together to plant justice and harvest peace.